हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेऊन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार। पुराय गोंयांत कितें घडणुको घडल्यो, कॅबिनेट बसकेंत कितें निर्णय जालो, खंयचो सोद मोहीम यशस्वी जाला काय ना, त्याच बरोबर खंय उजो लागला, खंय घातपात जाला, ह्या सगळ्यांचेर उजवाड घालुया। सगळ्यात पयलीं आमच्या डेस्कार या आनी विचारया सुशांताक। वाळपय शेळपे मलपण ह्या वाठारांत आयज 2 स्टोन कॉरी म्हटल्यार चिरे खणींचेर वाळपय पुलिशेन धाड घातली आनी त्यो सील केल्यो। ही जी सविस्तर बातमी तुमकां साताच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। आयची म्हत्वाची अपडेट अशी की कॅबिनेटाची बसका जाली आनी कॅबिनेटाचे बसकेंत 3 म्हत्वाचे निर्णय जाले। एक म्हत्वाचो निर्णय म्हटल्यार तो ज्यो कोमुनिदाद जमनी आसा त्यो ह्या फुडें ज्या कारणा खातीर दिल्ल्यो त्याच कारणा खातीर वापरपाक मेळटल्यो, हेर कारणा खातीर तांचो वापर करपाक मेळचो ना, त्याच्या खातीर कोमुनिदाद कायद्यात बदल करतले। दुसरो म्हत्वाचो निर्णय जो युनिफायड पेन्शन स्कीम जी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आशिल्ली ती स्कीम आयज गोंय गव्हर्मेंटाने लागू केल्या। आनी तिसरो म्हत्वाचो निर्णय जो कॅबिनेट बसकेंत जालो तो म्हटल्यार जे स्वतंत्र सैनिकांचे भुरगे आसात तांकां सरकारी नोकरेंत आस्पावन घेवपाची गोंय गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा तातूंत एक मातसो बदल केलो। आनी ज्या स्वतंत्र सैनिकाच्या घरांत एकूय कोणूच म्हणजे खंयचोच एक मनीस सरकारी नोकरेंत ना जाल्यार ताका पयले प्राधान्य दितले सरकारी नोकरेंत, अशे 3 म्हत्वाचे निर्णय जाले। ज्यो ह्यो 2 म्हत्वाच्यो बातमी तुमकां साताच्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो। तर 2 म्हत्वाचे विशय कॅबिनेटात जाले। एक म्हटल्यार स्वतंत्र विराची जर फाटभूंय आसा त्या घराब्यात जाल्यार त्या मनशाक सरकारी नोकरी मेळटली आनी त्याच बरोबर कोमुनिदाद जमीन जी आसा जी त्या जाग्या खातीर ज्या जाग्या खातीर दिल्ली आसा त्याच कारणा खातीर ती वापरपाक येतली, अशे 2 म्हत्वाचे निर्णय ह्या कॅबिनेट बसकेंत जाला। आतां फुडें या आमचो रिपोर्टर गौरेशान खंयची बातमी हाडला ताका विचारुया। थँक्यू गौरेश। मेन म्हटल्यार काल जे सीएमान एक अनाउन्समेंट केलो की टेनंट व्हेरिफिकेशन जे आसा ते सगळ्यांनी कंपल्सरी करपाक जाय आनी कोण करिना ताका 10,000चे फायन आसतली, हो अनाउन्समेंट केलो। पूण पणजे शहरान आमी अशें पळोवंक शकतात की खूब कडेन अशे म्हणजे रस्त्या सायडीक रावलेले बॅगर्स म्हणत किंवा मागीर रस्त्या सायडीक बेश्टे अशे पियोन पडलेले कोण कोण आमकां दिश्टी पडटात। सो हेंचेर आमी एक बातमी केल्ली आसा आनी ती बातमी तुमी अवश्य आयचे जे सांजेचे गोमंतक टुडे बुलेटिन आसा तितून पळोवची। थँक्यू। तर काल मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अशी घोशणा केली की टेनंट व्हेरिफिकेशन जे आसा ते सक्रिय करपाचें। प्रत्येक घराब्यान प्रत्येक घरान जर कोण बिराडाक रावता जाल्यार तेजें टेनंट व्हेरिफिकेशन जें आसा तें 1 ते 10 तारीख मेरेन जर पुलीस स्टेशनान पावयना दिना जाल्यार तेंचेर सक्त कारवाय जातली, 10,000चो दंड पडटलो। ह्या विधानाचेर आमी एक अशी बातमी केला की जे बॅगर्स आसात जे रस्त्याचेर रावतात तेंचे टेनंट व्हेरिफिकेशन कोण करतलो। सो ही म्हत्वाची बातमी आयज आमच्या गोमंतक टीव्हीच्या 7 PM ह्या बुलेटिनान तुमकां पळोवपाक मेळटली। आतां फुडें सरया आनी आमच्या बरोबर आसा ऐश्वर्या। माशेलांतल्या सांत इस्तेव अपघाता उपरांत गायब जाल्ल्या बासुदेव भंडारीचो परतून सोद सुरू केला। पोन्ने गोंय पुलीस तशेंच नौदळाच्या पथकान ड्रोनाच्या मजतीन बासुदेवाची कार बुडलेल्या सांत इस्तेव फेरी धक्क्याच्या आशिकुशीक वाठारांत ताचो सोद घेवपाक सध्या सुरू केला। ही बातमी तुमकां साताच्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटली। तर हे बासुदेव जो बुडलो सांतिस्तेव हांगासर आनी त्या उपरांत तेजी सोद मोहीम खंय तरी मंदावलेली, ताका आतां बासुदेव सोद मोहीम 2.0 सुरू जाल्लेली आसा। नौदळ दळाचे जे सगळे नौदळ दळ सारको कार्यरत जाल्लेलो आसा तांची पाणबुडी म्हणा किंवा द्रोणांतल्यान ही सगळी सोद मोहीम आयच्यान सुरू जाल्लेली आसा आनी एका वेगळे एक मॉडर्न येयल्लें आसा। आतां हेचो सोद कितपत लागता हें पळोवचें पडटलें। फुडें या दिप्ती कडेन।
काल राती आयतारा राती पर्वरीच्या दिकेन वचपी वेगनार गाडयेक मांडवी पुलाचेर अचकीत उजवान पेट घेतलो. नेमके त्या वेळार जे गाडयेन आशिल्ले बापूय आवय आनी एक चली तांणी बेगीन ती गाडयेंतल्यान भायर सरली. सुदैवान कोणाकूच कांय जावंक ना. मात उजो पालोवपी दळ पावता सर पुराय गाडी लासून हे गोबर जाली. कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. तशेंच आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार राज्यांत सद्याक कॅन्सराच्या केसींनी खूब वाड जाल्ली आसा आनी खूब गंभीर गजाल आशिल्ल्याचे सभापती रमेश तवडकरांचें म्हणणें आसा. सरकार ह्या बाबतींत संवेदनशील आसा अशें तांचें म्हणणें. दर शेनवार आयताराक ब्रेस्ट कॅन्सराचे स्कॅनिंग जाता अशें ताचें म्हणणें आसा. सो ह्यो दोनूय तुमकां सविस्तर बातम्यो गोमंतक टुडेच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. काल 11 सुमार जी मांडवी ब्रिजाचेर एका कारीन जो अचकीत पेट घेतलो आनी तो व्हिडियो बरोच व्हायरल जालो. पूण आमचे सगळे जे रिपोर्टर्स आसात, आमची जी सुत्रां आसात ती सगळ्याक तैनात जाल्ली. उजो कित्याक लागलो, तर हो उजो कित्याक लागलो हेजें अद्याप तरी कारण स्पश्ट जाल्लेलें ना. सो हाचो सोद सुरू आसा. केन्ना तो कळटलो हेच्या फुडें आमी ह्या ऐश्वर्यान पळोवया खंयची बातमी केल्यात. आयची जी बातमी राज्यांतलो जो बेरोजगारीचो जो आंकडो आसा तो सरकाराक मान्य ना. तशेंच कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी सांगलां की आपुणूय हे जो आंकडेवारी दिला ती मान्य करिना. आनी तेंचें अशें म्हणलें की ह्या विशीं ते केंद्रीय मंत्र्यांक हांचे कडेन उलोवप जालां. जे फुडले ही जी पुराय बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तशेंच दुसरी जी बातमी खांडेपार मुड्डी हांगा एकलो झाड कट करतना फानी पडून एकल्याक मरण आयलेलें आसा. ही जी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. गोंयांत जो बेरोजगारीचो आंकडो वाडला हाचेर कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात म्हणटा की हे आमकां मान्य ना. आमच्या कामगार आयोगा कडल्यान आमकां तसो आंकडो येवंक ना. आनी त्याच भायर जे नोंदणी जाता ती सुद्दां नोंदणी आजून अस्पश्ट आसा. हाचेर योग्य चवकशी करून हाचो सगळो रिपोर्ट ते दितले अशें बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगिल्लें आसा. त्याच बरोबर अश्यो बातम्यो ज्यो फुडें येतल्यो त्यो आमच्या ह्या 7 PM बुलेटिनान तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. तर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरीश बामणकार. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा. तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्या. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक TV.